नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार। आम्ही इतिहास बाटयलो। निरंकुश अनिर्बंध राजसत्ता धर्मसत्ता समाज अर्थबोधाक चुकलो। आम्ही इतिहास बाटयलो। निर्वासित विस्थापित 100,000 संसार धर्म संस्कृतीची नाळ तोडली तो घुसमटलो। आम्ही इतिहास बाटयलो। व्हडल्या घराचो युगसंहार नरसंहाराचो देख दाखलो उघड्या दोळ्यांनी सोयीस्कर झाकलो। आम्ही इतिहास बाटयलो। धर्मांतरां स्थित्यंतरां सत्तांतरां मतांतरां महानायकी खलनायकीक वर्तमान भिलो आम्ही इतिहास बाटयलो। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत काँग्रेस अस्तित्वातूच ना। उरिल्ले 5 हो अपक्ष आमदारांचो गट सगळे काँग्रेस आमदार आशिल्ले बसकेंत विलीनीकरणाचो निर्णय 2 फुटीरांची सुप्रीम कोर्टांत जाप। रेल्वे प्रकल्प कोळशाक न्ही व्यापार प्रवासी येरादारीक डबल ट्रॅक गेम चेंजर। आयडीसी फॅक्टरी बॉयलर्स खात्याचो कारभार उद्देगांक मानवना। मुख्यमंत्री म्हणटा लक्ष घालता। मडगांव पालिका वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीच्या आमदारांच्या पावड्यार आघाडीक हालचाली। विजय म्हणटा दिगंबरा कडेन उलयला। विजय दिगंबर आलेक्स त्रिकुटाचो प्लान। पोर्तुगीज राजसत्ता धर्मसत्तेचे इन्क्विजिशन एके कादंबरीत आसपावंक शकना। वर्तमान प्रश्नाचे मूळ इन्क्विजिशनात उपाय काडूंक इतिहास जायच। व्हडल्या घराच्या प्रकाशनात उदय बाब उलयलो। आणि हाऊसिंग बोर्ड 200 फ्लॅट 150 प्लॉट पावणेर काडटा विकूंक। बोर्डाचो अध्यक्ष म्हणटा मार्केट रेटी परस 5 ते 6 लाख सवाय। 30 वर्सांचो निवासी दाखलो आशिल्लेच पात्र। गोंयांत काँग्रेस के अस्तित्वातूच ना। काँग्रेसीचे उरिल्ले 5 हे अपक्ष आमदारांचो गट। विलीनीकरणाचो निर्णय सगळे काँग्रेस आमदार आशिल्ले बसकेंत जाला म्हूण बीजेपींत गेल्ल्या 10 फुटीरांतल्या क्लाफास आनी बाबाशानाची सुप्रीम कोर्टांत जाप। 10 जुलय 2019 जाल्ले काँग्रेस पार्टीचे बसकेंत 15तले 10 आमदारांनी बीजेपींत वचपाचें थारिल्लें। ते प्रमाण 2/3 बीजेपींत विलीन जाले। गोयच्या सभापतीन काँग्रेसीच्या 10 फुटीर आमदारा आड आशिल्ली अपात्रतायेची बेगीन निकालान काडची म्हूण सुप्रीम कोर्टान चालू आशिल्ल्या केशीन काँग्रेसींतल्यान फुटिल्ले बाबाशान आनी क्लाफासान कावंटर एफिडेवीट घाल्या। तांच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयांत काँग्रेस अस्तित्वातूच ना। आमदार बाबाशान आनी क्लाफासान घाल्ले कावंटर एफिडेविटान ताणें घाल्या ते आर्ग्युमेंट तशे। काँग्रेसीचे बीजेपीन विलीनीकरण जाल्ल्यान ती राजकी पार्टी आनी विधिमंडळ पार्टी अस्तित्वात उरना। अध्यक्ष गिरीशान पार्टीच्या ज्या थारावाच्या आधाराचेर ही याचिका घाल्या ती पार्टीच अस्तित्वान ना। 10 जुलयचे काँग्रेस पार्टीचे बसकेन 10 आमदारांनी बीजेपीन वचपाचो निर्णय घेतलो। उरिल्ल्या 5 आमदारांनी बीजेपीन वचचे ना म्हूण स्पश्ट केले। 10 आमदारांनी बीजेपीन एंट्री करून मागीर सभापतीक तशें कळयले। आमचो हे 2/3 विलीनीकरण कायद्यान धरून आसा आमदार। ह्या विलीनीकरणा प्रमाण काँग्रेस सध्या विधानसभेन अस्तित्वांत ना। 2 फुटीरांचे कोर्टाक कावंटर प्रतिज्ञापत्र। काँग्रेसीचे उरिल्ले 5 आमदार हे अपक्ष आमदारांचो एक गट जाता। फुटीरांचो आर्ग्युमेंट केशाम मागचंद्र सिंग केशीचे निकाला प्रमाण याचिकादारान मांडिल्ली व्याख्या आमी मानिनान। याचिकादार केशाम मागचंद्र सिंग केशीचो निवाडो पूर्वलक्षी प्रभावान लावंक सोदता। केशाम मागचंद्र सिंग केशीचो निवाडो सामान्य परिस्थितीचेर आधारीत। तातूंत सध्याची महामारी आनी कोविड-19च्या परिस्थितीचो विचार केल्लो ना। गिरीशाची याचिका सुप्रीम कोर्टान सुनावणेक घेवपा सारके कसलेच रजाव ना ते खातीर ती भायर मारची। गिरीशाची याचिका भायर मारतना याचिकादाराक रकमी दंड फर्मावन ते पयशे PM कोविड फंडान घालचे। काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशान घाल्ले आनी मगोच्या सुदीन ढवळीकरान आमदार बाबू आनी पावसकरा आड घाल्ली अपात्रता याचिका सभापती मुखार 26 फेब्रुवाराक सुनावणेक येता। सुप्रीम कोर्टान सभापतीच्या आदवोगादान कोर्टान कळयला ते प्रमाण सभापती त्या दिसा याचिका निर्णायक सुनावणेक घेवपाचो आसा। पार्टी पडे हा ही 10 जाणांनी डिसायड करपा जायना द फेट ऑफ काँग्रेस। आणि
तेणी पडे स्टेटमेंट दिला तो हास्या दिला वो तांकां इग्नोरंटली म्हणजे आपण नेण जायन तेणी सायन मारल्या नेण मग नो डावट ते पेटिशना लागून केलें तेणी आपणागे साल्वा करपाक काँग्रेस पार्टी म्हणलेली इज अ वन ऑलमोस्ट 132 years 135 years समथींग 150 years म्हणपा जाता आनी हे कोण 10 जाण डिसायड करपाक काँग्रेस पार्टी कोण न्ही म्हणपाक इनसिग्निफिकंट म्हणपाक आनी they can't speak. They have got elected on a Congress ticket. Ask them their certificate which will show Congress member. Now asking us or talking against the Congress party when you yourself have gone to the BJP and now you don't know what you are talking. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. रेल्वेचो प्रकल्प कोळशाक न्ही व्यापार आनी प्रवासी येरादारी दोगांय खातीर डबल ट्रॅक प्रकल्प गेम चेंजर थारतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत CSR वरवीं 2 ट्रॅफिक सिग्नल बसयल्यात त्यो चालीक लावंक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. IDC आनी फॅक्टरी बॉयलर्स खात्याचो कारभार उद्देगांक मानवना तांची एकठांय बसका घेवन खंय उपाय काडटलो. रेल जो साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचो जो आसा पळय न्ही तेजें हांव परत परत सांगता तो कोळशा खातीर न्हू म्हणून इट इज फॉर द अदर कॉम्युनिटीज अदर फॉर द पॅसेंजर अदर फॉर द टुरिजम आत्तां भितरल्यान कोळसो वता हांव ना म्हणना बट तोय बी कमी कसो करप किंवा ताका आजुनूय बी टॅक्नॉलॉजी वापरून तेजें पोल्युशन कशें कमी करप हाजेर काम करपाक जाय. ते जशें म्हणटा इट वील बी द गेम चेंजर इट इज फॉर द इंडस्ट्री पीपल डेफिनेटली इट वील बी द गेम चेंजर. तूं म्हणटा मेजर पोर्ट बील हो वेगळो विशय आनी हे तिनूय प्रोजेक्ट हो वेगळो विशय. मेजर पोर्ट बील हातूंतल्यान आमी म्हटलां की वेगवेगळे हांगासर जो स्पेशली फॉर द सागरमाला आनी प्रोजेक्ट तितूंतले गोंयांतले जे प्रोजेक्ट डिलीट करपाक जाय आसले किंवा तो कन्सल्टंटान तयार केल्लो एक कितें म्हणटालो ताका आराखडो इन शॉर्ट कन्सल्टंटान डिझायन करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक दिला. हाजो अर्थ सगळे पोर्ट भितरले जातले अशें ना बट ऑलरेडी MPTन आमकां शक्य ना तितके प्रोजेक्ट तांकां बरयले इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज अ स्किलिंग प्रोग्राम आमी पळयता की तांकां लागपी मॅन पावर एकदां आमी रुटीन आमचें जें शिकता पळय ग्रॅज्युएशनाचें ITI तितूंतल्यान तांची मॅन पावर तयार जायना बट ताच्या खातीर स्पेशल मॅन पावर तयार करपाक जाय. ते जुनांतल्यान आमच्या ITIs आनी पॉलिटेक्निकांतल्यान सेपरेटली जे कोर्सीस स्किलिंग कोर्सीस आहा पळय न्ही विथ द स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री वी आर स्टार्टींग म्हणजे आतां ते जुनांतल्यानूच तो प्रोग्राम डिझायन करून जे एका वर्साचो प्रोग्राम डिझायन करून जुनांतल्यान सुरू जातलो. CSR सोसायटी आमी स्थापन केल्या सरकारच्या वतीन की जेणे करून ज्या CSR वेगवेगळ्यो CSR एक्टिविटी इंडिविज्युअल कंपनी आपल्या लेवलाचेर करताले आनी एकदां हांव पळयता की थोडे ते आपल्या लेवलाचे पयशे स्पेंड करता लोक सांगता तशें करता बट ते खरेंच लोकांक उपयोगी तितक्या मोठ्या प्रमाणात पडना. ताच्या खातीर आमकां तेच्यानी आमच्या सोसायटीच्याय थ्रू मदत करची हेल्प करपा खातीर अदरवायज तेय प्रोजेक्ट करता आसत जाल्यार आमचे टेक्निकल सेलूय तांकां मदत करतले जेणे करून गोंयांतल्या इंडस्ट्रींतलो CSR जे पयशे स्पेंड करता ते चडांत चड लोकांक ताचो फायदो जावचो. Today, Atmanirbhar Bharat call has been given by government, Honorable Prime Minister, and Swaympurna Goy has been given by Honorable CM. So, how do we achieve it? It is not by giving incentives, but what we want is the industries should not be taxed and troubled. In fact, there are a lot of issues today. For example, IDC has to understand that they are not landlords. IDC should understand that they are not the guy who are supposed to just create some plot and sell and job is over. Their job is to see that industry is facilitated in terms of development. Their issues and difficulties, they should be resolving it. They create issues sometimes. So there is no approach that they will facilitate them. There is no progressive and express approach. They should not make industrialists come 10 times and 100 times to their office and still the issues don't get resolved. Factory inspectorate also, they sometimes the kind of harassment the units go towards units is unacceptable. The chief inspector of factories, I am told that is troubling almost everybody. I don't care for these people who don't have respect for the business in Goa or trade for Goa. So they should understand that they are here to serve. मडगांव पालिका वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीच्यो आमदारांच्या पावड्यार आघाडीक हालचाली. विजय म्हणटा आपूण दिगंबर कामत आनी आलेक्स रेजिनाल्ड मेळून उमेदवार घालपाचो प्रस्ताव घोयटा. रातीं दिगंबरा कडेन उलोवप जालां. गोवा फॉरवर्ड खंय पेडण्या पालिकेचे सगळे सीट लडटले. BJPचो पेडणेचो नगरसेवक प्रशांत गडेकार गोवा फॉरवर्डांत. In 2015, there was an understanding. We fought the election together. Together means we did not field candidates in Margao.
and they did not field candidates in Fatorda. Now, Mr. Kamath has also expressed his view that he would like this type of a arrangement to be repeated once again. So I have absolutely no problems with this arrangement. We will fight in Margao together if Mr. Kamath continues with his initial proposal. Discussions have taken. I met him last night. Reginald, myself and Digambar Kamath will be together. Because Reginald's 3 wards are also within that. So we may field 3 candidates only in Mapsara. And rest work with MG and the Congress. गोवा फॉरवर्डान पेडण्या मातयेंतलो आंबेडकरा सारको उमेदवार हाडला म्हण विजय सांगता. एका तेंपार बीजेपीच्या राजेंद्र आर्लेकाराक खंय प्रशांत गडेकरान पेडण्या जिखून हाडिल्लो. की लोकांचो डिमांड इतले वर्सां आशिल्लो की स्थानीक मनीस आसपाक जाय पेडणेचो म्हणून आमी कॅन्डिडेट तसो दिल्लो आहा मरे. आनी आमचो मॉडल सारको आंबेडकराचो मॉडल आहा. इवन द कम्युनिटी एज वेल एज द लॉयर स्टेटस एक्झॅक्टली फिट्स आंबेडकर. ते उगीच हें करतात कितें ते पेपराचेर एड रिलीज करून लोकांक पिशे करूंक सोदतात. थंयच्या आमदाराचें नांव पडलां मिस्टर 30% म्हणून. राजेंद्र आर्लेकर साधारण 17,500 मतांनी त्यांना आम्ही मतं तितके देऊन आम्ही त्याला निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आम्ही करून दाखवलेला आहे. मायकल लोबोन बीजेपींतल्यान भायर वडोवच्या आदींच खंय स्वाभिमानान भायर सरचो. मायकल लोबो उलयतालो की रिव्यू द हे परफॉर्मन्स ऑफ ईच MLA मिनिस्टर. तर पळय कोंतान हे मायकल म्हणटा म्हणून मायकलाक 12व्या नंबराचेर हाडलो. आतां दुखलून मातशी एक डॅश मारल्यार मायकल गेलो. इतल्याचेर आहा मायकलाची स्थिती. सो ती डॅश मारून भायर सरचे पयलीं नाक राखचें, स्वाभिमान दवरूचो आनी बंड करचो. इतले मजगती गोवा फॉरवर्डान राज्य विमन फॉरवर्ड आणि उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो कार्यकारिणी विसर्जित केल्या. तो समजता गोंया भितर आपुणूच हुशार म्हणून आनी कोण हुशार ना. अख्ख्या गोंया भितर विजय सरदेसाय जो कोण वळखता तो कितें म्हणून वळखता, एक फॉर्मलीन म्हणून वळखता. हो मनीस फॉर्मलीन घालून नुस्तें बाजारांत दिवन लोकांचो जिवाचो धोको करपी. त्याचे भितरल्यान ताणें प्रशांत हो कोण काडला आनी तेका हो बीजेपीचो म्हणटा, हो बीजेपीचो न्ही, हो MGचो एक मेंबर. ह्या लोकांक आमी लागींसान वळखतात. ह्या विजय सरदेसाय हाणें कशें घट्टन केला गोंयचे तें आमकां खबर आहा. आज जिल्ला पंचायत आमची आयिल्ली आसा. फुडलें सरकारूय आमचेच अख्खे गोंया भितर आनी ताजो चीफ मिनिस्टर हो प्रमोद सावंतच जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोर्तुगीज राजसत्ता धर्मसत्तेन गोंयांत 16व्या शेंकड्यांत बाटाबाटी धर्मांतरण केलें. इन्क्विजिशनाचो हो भयानक काळ एके कादंबरीत आसपावंक शकना म्हूण उदयबाब ताचें व्हडलें घर कादंबरीचे प्रकाशन सुवाळ्यांत उलयलो. गोंयच्या कितल्याशाच प्रस्नांची मुळां इन्क्विजिशनांत आसात. त्या इतिहासाचेर कोण उलोवंक सोदिना, पूण इतिहास खंय बोध दिता, मार्ग दाखयता, उपायय सांगता. आज पसून जे कांय प्रश्न उप्रासतात तांची मुळां त्या तेन्नाच्या उलथापालतीत आसात हे विसरून पावतात. आनी म्हणून कोणूय जर म्हणटा हो इतिहास कित्याक पुस्तक वचपाचो, इतिहास जाय कित्याक आमकां तो पोट भरता इतिहास शिकून, पूण इतिहास बोध दिता, इतिहास उपाय सुचयता. म्हणून आज पसून जे कांय प्रश्न आमचे मदीं उबे जातात तांचेर उपाय सोदतले जाल्यार आमकां इतिहासांत गेल्यार ते मेळूं येता. आमी सांगता तशें उलथापालत जाली ती 275 वर्सां धर्मांतरान सुरवात जाली आनी मागीर सस्पेंड केलें इन्क्विजिशन म्हणून तें सोंपलें ना किंवा थांबलें ना. गोंयकार जुझे निकोलाव द फॉन्सेका हाचें एक पुस्तक आसा, स्केच ऑफ द सिटी ऑफ गोवा. आनी तातूंत फॉन्सेका म्हणटा की हांगा 18व्या शेंकड्यांत ताचे पयलीं ती बिल्डींग वापर नाशिल्ल्या म्हणून कोसळूंक लागिल्ली आनी मागीर थंयचे फातर काडून दुसरे बिल्डिंगेक वापरले, त्या खातीर ती आनीक कोसळूंक लागली. आनी कोसळून फातर आनी माती ती सगळी थंय से कॅथेड्रलाच्या उजवे कोनशा कडेन पडिल्ली. जेन्ना गोंयांत सेंट झेवियर फ्रांसिसाचे कुडीचें पयलें प्रदर्शन जालें तेन्ना तें सगळें निवळ केलें. निवळ करतना एक स्वप्न मेळ्ळी जमनी भितर वचपाची. ते कामगार जे आशिल्ले निवळ करताले ते स्वप्ना वेल्यान सकयल गेले
आनी सकयल तांणी व्हडले धातूचे एक कदें पळयले बोटी भशेन व्हड्या भशेन आनी तातूंत भितर हाडां मनशाची डॉक्टर नंदकुमार कामत हांणी पयर आपल्या लेखांत म्हणा की तातूंत सापळे आशिल्ले म्हणून मनशाचे असो येता मागीर तें बंद केलें ताचे आनी फुडें कांय संशोधन कोणें करूं ना आनी ताजे नंतर कांय एक्सकावेशन बी जावंक ना तें आज मोड आसा म्हणजे कोणीय जर एक आरोप करता आसत की कांय ना तूं खंयचो इतिहास म्हणटा इन्क्विजिशन म्हणटा तें जालेंच ना म्हणून पूण इन्क्विजिशनाची गजाल ही अशी ताजी पॅलेस आशिल्ली ती आज ना पूण हाजो अर्थ इन्क्विजिशन जालें ना असो जायना हांवें काळ घेतला तो फक्त 20 वर्सांचो 1566 ते 1585 आता 235 वर्सांच्या काळात 20 वर्सां म्हणटा ती खूब थोडी ताजे पयलींय जायतें घडलां आनी ताजे उपरांतूय जायतें घडलां गोंयच्या इतिहासांत पयलीं घडलां तिसवाडींत तर तें भयंकर मागीरय घडलां पूण हें सगळें सांगतलो जाल्यार कादंबऱ्याची माळ बरोवची पडटली तेका कादंबरींत हें सगळें येवंक पावचें ना घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मेळया गोवा हाऊसिंग बोर्ड 200 फ्लॅट आणि 150 प्लॉट विकपाक काडटा परवडपा सारख्या दरांत 30 वर्सांचो निवासी दाखलो आशिल्ल्या गोंयकारांकूच ई ऑक्शनाचेर हे प्लॉट वा फ्लॅट मेळूंक शकतात मंडळाचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान ऑक्शन जाहीर केलें मार्केट रेटी परस 5 ते 6 लाख रुपया सवाय पडटले ओबीसी एससी एसटी स्वातंत्र्य सैनिकांक आरक्षण 4-5 कडेन सादारण अशे 200 सुमार फ्लॅट्स मार्च म्हटल्यार ऑक्शना येतले ई ऑक्शन आनी सादारण अशे 150 सुमार प्लॉट्स येतात 150 प्लॉट्स जे आसा पळय न्ही एक आसा शेल्डे एक आसा काणकोण दुसरे आसा धारगळ तिसरे आसा थिवी कोलवाळे अशे कडेन सादारण अशे 150 प्लॉट्स येवपाचे आसात की 30 वर्सांची लोकांनी गोंयकारांनी सर्टिफिकेट घेवपाक जाय आतां जेन्ना आमी 30 वर्सां म्हणटा तेन्ना ती मीच गोंयकारच आसतली तितून चड करून सारकें पूण आमी तो मुद्दाम कायदो बदलला कित्याक गोंयकारांक तेजो फायदो मेळचे अशें म्हणून तर 30 वर्सांचे सर्टिफिकेट जे आसा पयलीं हे दोनूय कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर आनी सावथ कलेक्टर दोनूय कलेक्टर दिवपाक शकतात ते पद्दतीन तांकां इंस्ट्रक्शन गेल्लें आसा प्रत्येक सायटीचेर रिजर्वेशन आसा ओबीसी एसटी फ्रीडम फायटर अशें ओबीसी रिजर्वेशन आसा पूण रेट लेस जातली तितून बिकॉज आयज तर रेट खूब हें जाल्या न्हू एज इट इज हावसिंग बोर्डाची रेट जी आसा ती जनरल हेजे परस प्रायवेट जे आसता तेंचे परस एक 4-5 लाखांनी कमी आसता ओके सो कितली रेट आसतली फ्लॅटाची अप्रॉक्सिमेटली 20 ते 30 लाखां भितर 30 लाख आनी कितले एरिया आनी एरिया जी आसता इट वेरीज ही सादारणशी एरिया जी आसा ती 30 मीटर सिंगल बेड आसलो जर 30-35 मीटर स्क्वेअर मीटर उपरांत मागीर 60-70 स्क्वेअर मीटर आनी 100 स्क्वेअर मीटर आनी प्लॉट कितली एरिया आसतली प्लॉट सादारणशे 300 स्क्वेअर मीटर 300 स्क्वेअर मीटर तेजी सेम रेट 200 ते 300 ऑन एवरेज आनी पर स्क्वेअर मीटर कशें आसतली ती वेरीज फ्रॉम 5,000 to 7,000 अशें पूण कॉमन मॅन गोंयकाराक समज गरीब हांकां कितें जातलें आयकय भायली चौकशी शेजरा चौकशी केली जर जायत थंय 6,000 8,000 10,000 अशें आसता वॉर्ड रिझर्वेशना उपरांत मुरगांव पालिका वेंचणूक आतां घराणीशाहीचेर तापता सेगीत 3 फावट वास्को वॉर्डांतल्यान जिखिल्ल्या दाजी साळकारान वॉर्ड बायलांक रिझर्व जाल्ल्यान ताचे घरकान्नीक घाली वास्कोचो आमदार कार्लोस म्हणटा तो खंय घराणेशाही मानिना ताका ताचे घरकान्नीक कॅन्डिडेट घालपाची ना दाजीक तोमणो दाजी म्हणटा कार्लोस रिटायर जाल्लो बरो पॉलिटिकल राज म्हाका सिटी वॉर्ड कावन्सील पॉलिटिकल राज करता बरो सिटी वॉर्ड कावन्सील सांगला आपण बरें रावपा ना आपल्या फॅमिली कोण आसपा ना पूण तो राज करता आपल्याचे म्हाका नाका म्हजी फॅमिली मेंबर हांवें स्टेडियम सांगला लोकांक कॅम्पस पार्टी सांगला की म्हाका म्हजी फॅमिली मेंबर पॉलिटिक्सान हाडपा नाका हांवें शॉर्टलिस्टेड सेलेक्ट कंपनी
So आता तरी पण काल एक मिटींग केली सिटी वॉर्डर. सिटी हॅज गॉट अ डिफरंट कॉम्प्लेक्सेस. ताच्या भायलेकूच न्ही तर ताणें ह्या इलेक्शनाक फुडें रावपाक जायना अशें सगळे लोकांक दिसता म्हणून. कित्याक आज तुमी वास्कोची दुर्दशा पळयली सपोज गेली 9 वर्सां वास्कोची दुर्दशा जाल्या आनी ताणें वास्कोकारांक जे पळय फटींगपणाची आश्वासनां दिवन फुडें व्हेल्या पळय तेन्ना म्हाका दिसता की ताणें खरो ह्या पॉलिटिक्सांतल्यान संन्यास घेवपाक जाय. म्हजी बायल म्हजे बरोबर 15 वर्सां जाली सिटीन काम करता आनी जेन्ना वॉर्ड मेंबरांनी सांगलें की तिका ताजी तुज्या फाटल्यान तिका तुवें बसोवंकूच जाय म्हणून कित्याक आमची खूब कामां अशी पेंडिंगूय उरल्या आनी फुडें बरें करपाचें आसा तेन्ना आमी तांच्या सांगण्या वयल्यान तिका बसयल्या. मनीसबळ महामंडळाच्या नोकऱ्यां विशीं जायरातींनी कोंकणी भाशेचें ज्ञान अत्यावश्यक म्हूण कित्याक ना काय म्हूण आपाचो प्रस्न. असल्यो गजाली करून बीजेपी सरकार गोंया भायल्या लोकांक सरकारी नोकऱ्यो दिवंक सोदता म्हूण आपाचो आरोप. खात्यान 7 दिसां भितर कोंकणी अत्यावश्यक म्हूण सुदारीत परिपत्रक काडचें. सरकार खंय जाय तांकां नोकऱ्यो वांटून मेळखणें. जायरातीची नाटकां. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाची एडवर्टीजमेंट आयल्या 750 पोस्टां खातीर. एडवर्टीजमेंट आज पब्लीश जाल्या पूण ताजी एप्लिकेशनां 12 फेब्रुवारीच्यान अवेलेबल आसा म्हणून तेंच्यांनी जाहीर केला. पब्लीश करता तुमी 18 तारखेक आनी एप्लिकेशन्स अवेलेबल करता 12 तारखेच्यान. हे जॉब ऑलरेडी तेंच्यांनी थरयला आसतलें की अमक्याक हे जॉब दिवपाचे म्हणून आनी तांकां पयलीं एप्लिकेशनां अवेलेबल करून तुमी वचून डिपार्टमेंटान घेया म्हणून सांगल्या. नाव ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा. तुम्ही ही एडवर्टाइजमेंट रिलीज करता आसतना थंय एक महत्वाचो मुद्दो घालूना आनी तो म्हटल्यार कोंकणी एसेन्शियल. प्रमोद बाब जर महाराष्ट्रातल्या लोकांक गोंयांत हाडून नोकरी दिवपाक सोदता जाल्यार आमी हेजो खर विरोध करतले आनी त्याच खातीर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान परत एकदा सांगता 7 दिसां भितर कोंकणी ही एसेन्शियलान घाला आनी एडवर्टीजमेंट परत काडा. गोंयांत कांय वाठारांनी सकाळीं शिपडून पावस. बुधवार शुक्रार मजगतीं कांय वाठारांनी गडगड जगलां मारून पावस शिपडपाची शक्यताय हवामान खात्यान 2 दिसां आदीं उक्तायिल्ली. सकाळीं मुरगांव, साश्ट, तिसवाडी, बार्देश दर्यादेग वाठारांनी दमळ पडून पावस शिपडलो. ह्या सप्तकांत तापमान 3-4 अंश सेल्सियस वाडपाचो अदमास. नुस्तेमारांक शिटकावणी ना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.